betlo Mirashilo tiu posu Ekat farak fatsano Service por तुमचे सोव्यासु तुमचे सोव्यास Mateva pormoni Jesu Christaचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्य एकदा जेजून आपल्या शिसांक म्हटले शास्त्रांच्या आणि फारिजेवांच्या प्रामाणिकपणा परस तुमचे प्रामाणिकपण उदीक वर्ते न्हय जाल्यार तुम्ही सुर्गीच्या राज्यान कधीच भितर सरूंक पावचे नात जिवेशी मारू नाका आणि जिवेशी मारी तो न्याय सोबी मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें ते तुम्ही आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता कोणूय आपल्या बाबाचे रागार जाय जाल्यार तो न्याय सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो कोणूय आपल्या बाबाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो आनी कोणी ताका आरे देव धरून नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोंडाचे कास्तीक सांपडटलो ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक बेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या बाबाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलें कारण आसा म्हूण तुवें तुका उगडास जाय जाल्यार तुवें सरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या बाबा लागीं शांती कर मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलोलो तोंटो बरे भाशेन संपय नाजाल्यार घोडेक तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बुणकुणीन पडशी हांव तुका खरेंच सांगता निमणी दोंगडी फारी करीसोर थंयसरलो तूं सुटचोच नाय जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Makari tuka Krista दोनपाचो वेळ जेवपाचो वेळ हांव जाणा थोडी जाणां भुकेली आसतलीं पूण आयज फ्रायडे आनी जायती जाण उपास करतात उपास करिना जाल्यार कमी जेवण जेयतात तें मनान दवरचें न्हू भूक लागली म्हणटच हें मन आमचें मायंड प्लेस ट्रिक्स ऑन आवर स्टमक एनिवे जोरी तर तुमकां मरण येयलें जाल्यार कसलीं उतरां तुमची फामील दुसऱ्यांक सांगतली कसल्या उतरांनी पाद्री तुमचो शर्माव करतलो कसलीं उतरां तुमकां उलोयलेलीं जाय समजुया तुमचें जिवीत सारकें ना क्रिस्ती जिवीत तुमी जियोवंकूच ना देवाचें मानामेन पाडोवंकूच ना वायट जिवीत पोजणें जिवीत चोरयेचें जिवीत नागोवण्याचें जिवीत जियेलां आनी मग तोच त्या काशान तूं रावताय तुजी कूड आसा कसलो शर्माव पाद्री सांगतलो जेन्ना सगलो गांव जाणा वाडो जाणा बाबा हो मनीस पातकी पाद्रीक प्रॉब्लम शर्मा सांगूंक न्हू कितें म्हणून सांगपाचें सगलो लोक जाणा हो चोर हो पातकी हो किरमिदोर कितें बरें सांगपाचें आनी बरें सांगना जाल्यार ताच्या बरोबर पाद्रेकूय पुरूंक घात खंय हो ना ऑल ऑफ अस वी वॉन्ट टू हियर गुड थिंग्स वय वो ना म्हणून आयज चिंता समजुया मरण येयलें कसलीं उतरां लोक बरयतलो आनी समजुया कोणें न्यूज पेपरार घातलें कसलीं उतरां थिंगा न्यूज पेपरार आनी आतां आमकां सगल्यांक जाय आमची आडां सांबाळून दवरलेलीं 100 वर्सांक न्हू मातशी मित्रेन आमी कांतोयता आडांक घालतात आनी फातर घालतात त्या फातराचेर उतरां कसलीं त्या फातराची उतरां कसलीं असोच एकलो दादलो मेलो आनी पाद्रीन शर्माव केलो कितें म्हणून हो दादलो इतलो बरो आसलो ताणें केन्नाच दुसऱ्या बायलेचेर नदर घालूंक ना ती बायल थिंगा रडटाली त्या बायलेन हात मारलो चेडे बाबा रे वचन पळय तो तुजो पाय जाल्यार
तुम्ही आयकला नोबेल पीस प्राइज म्हणून हो पीस प्राइज शांतीचो इनाम आयकला नोबेल पीस प्राइज आमच्या मदर तेरेसाकूय मेळ्ळो तो व्हडलो प्राइज तो लाखांनी दुडू अख्ख्या संवसाराक व्हडलें नांव नोबेल पीस प्राइज म्हणून म्हणजे ह्या संवसारांत जो मनीस बरें कोत्ता शांती खातीर वावुरता आनी समाजान एकवट हाडटा हो गरिबांची सेवा कोत्ता ते भाशेन हो इनाम ताका मेळटा नोबेल पीस प्राइज ह्या नोबेल पीस प्राइजाची काणी आसा बाबा त्या मनशान हो इनाम कित्याक रचून हाडला कित्याक घडून हाडला त्या मनशाचें नांव जावन आसा आल्फ्रेड नोबेल हो मनीस आल्फ्रेड नोबेल स्वीडन म्हणटा त्या देशांत जल्मलो आनी एक सायंटिस्ट कसो तो वावुरतालो आनी ह्या दादल्यान त्या टायमार सुमार 100 वर्सां फाटीं एक डायनमायट एक बॉम्ब घडून हाडलो आनी तो बॉम्ब घडून हाडला देखून तुमी जाणात आर्म्स आनी एम्युनेशन्स ते मिसायल्स बा केले म्हणटोच सगळे देश इकूंक घेतात कितले दुडू जावं इकते घेतात आनी आपलो पावर ते वाडयतात म्हणून हाणें पयल्याच फावट बॉम्ब घडून हाडला देखून जाय त्या देशांनी ताका दुडू दिले बॉम्ब करूंक आनी ती टेक्नॉलॉजी ती नॉलेज इकती घेवंक म्हणून गिरेस जालो जालें कितें दुसरे एक दीस सकाळीं उठोन हो बेश्टो कॉफी पितालो आनी जायते जाणांक संवय आसा न्हू सकाळीं उठोन कॉफी मारली न्यूज पेपर ओपन केले आनी थोड्यांक संवय आहा न्यूज पेपर हेडलायन्स पळयना मेलेल्यांचे फोटो पळयता न्हू ती पेज येता पळय ते आयज बाबा कोण मेला रेल्वे ट्रॅक लागीं आहा ट्रेन लागीं आहा बॉम्बे पावली काय दिसता न्हू हांव जायते फावटी बॉम्बे गेलां रितीर दिवपाक आनी हो असोच आवाज जाता म्हणटोच सकाळीं उठोन कॉफी पिता आसतना न्यूज पेपर वाचता आसतना थिंगासर ताचो फोटो एका शॉक अरे बाबा म्हजो फोटो न्यूज पेपर कित्याक आनी कसलो फोटो बेश्टो फोटो न्हू व्हडलो सायंटिस्ट बॉम्ब सोदून काडला ते भाशेन फोटो न्हू मेलो म्हणून फोटो ऑबिच्युअरी मेलो म्हणून आपलोच फोटो न्यूज पेपरार पळयता मेलो म्हणून थिंगासर उतरां बरयलेलीं आसा हो जावन आसा आल्फ्रेड नोबेल ताणें बॉम्ब सोदून काडलो जायत्या लोकांक मारूंक टू किल मोर पीपल आनी असलो बॉम्ब सोदून काडून तो एकदम गिरेस जालो जायते दुडू केले अरे बाबा ताका शॉक जालो इज दीस द वे द वर्ल्ड वील रिमेंबर मी हो संवसार म्हजो असो उगडास दोतलो की हांवें बॉम्ब काडलो लोकांक जिवेशी मारूंक आनी लोक मोता देखून हांव गिरेस जाता हे भाशेन हो संवसार म्हजो उगडास करतलो धक्को बसलो शॉक जालो एक्चुअली कितें आहा जाणा तो जर्नलिस्ट पळय आसा ही स्टोरी पळय ताणें बरयलेली ताणें मिस्टेक केली आल्फ्रेड नोबेल मरोंक ना तेजो व्हडलो भाव मेलोलो व्हडल्या भावाचो फोटो घालच्याक ताणें आल्फ्रेड नोबेलाचो फोटो घातलो पण आल्फ्रेड नोबेलान जेन्ना आपली स्टोरी वाचली न्यूज पेपरार आनी सगळें तें वायट बरयलेलें तें वाचलें ताका शॉक जालें अँड दॅट वॉज द डे ऑफ हिज कन्वर्शन त्या दिसा डिसायड केलें बाबा हांव म्हजें जिवीत आयज बदलतलो म्हजें मन म्हजें चिंतप म्हजें शिंकप सगळें बदलतलो आय डोंट वॉन्ट द वर्ल्ड टू रिमेंबर मी एज द वन हू किल्ड द पीपल I want the world to remember me as the one who brought peace in the world. And ताकाच लागून ताणें हो इनाम दवरलो नोबेल पीस प्राइज जो मनीस ह्या संवसारांत बरेपण करूंक वावुरता ताका हो इनाम मेळोंक जाय आनी तो इनाम स्टार्ट करता आसतना नोबेल अशें म्हणटा सगल्यांक पातकां आसाच सगल्यांनी आपल्या आदल्या जिवितान वायट केलां पातक केलां पूण सगल्यांक एक चान्स मेळोंक जाय परतून नवें जिवीत स्टार्ट करूंक एवरीबडी शूड गेट अ सेकंड चान्स टू स्टार्ट अ न्यू लायफ ही ताची उतरां आनी तो इनाम ताणें दिलो टुडे द होल वर्ल्ड रिमेंबर्स नोबेल पीस प्राइज प्रेदिच्या बाबलो आयचे पयलें वाचप
आनी आयचो इवांजेल आमकां तेंच सांगता. तुजी केद्याय व्हडली पातकां जावं तूं केद्याय व्हडलो पातकी जावं देव तुका बोगसोणी दिता, देव तुका सेकंड चान्स दिता. ताकाच लागून सदांच म्हणटा आवर गॉड इज गॉड नॉट ओन्ली ऑफ सेकंड चान्स बट ऑल्सो थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ. इज लव इज अनकंडिशनल. मितमेर नासलोलो मोग, मितमेर नासलोलो मोग. पूण आमी टायर्ड जाता न्हू, पोतून आमी पातकान पडटा. सायबा कितें करूं, त्याच पातकान पडटा. वी गेट टायर्ड. गॉड डज नॉट गेट टायर्ड इन फॉरगिविंग अस. तें बरें आसा. समजुया एक किरमिदोर कोणाक जिवेशी मागता, तो किरमिदोर स्वर्गार वेतलो? स्वर्गार वेतलो? आनी त्या किरमिदोराक समजुया तो सांपडलो, दवरलो, जेलीन घातलो. त्या किरमिदोराक तुमी बॅट दिवंक वयतली? आ वयवो ना. कुडीच्यो आनी ओतम्याच्यो बऱ्यो कोरण्यो आमकां सांगता जेलीन आसलेल्यांक बॅट दिवंक जाय. जेलीन आसलेल्यांक बॅट दिवंक जाय. समजुया त्या किरमिदोरान 1 नो 2 मर्डरी केल्या. 1 नो 2 मर्डरी केल्या. तुमी ताका बोगसणी दितल्यात आनी ताका जेलीन वचून बॅट दितल्यात? कितली वय जी कोण वय म्हणटा कितल्या पाट सोफार बॅट केल्या जेलीन? कितली पाटी? एनीबडी हॅज विजिटेड जेल, प्रिझन? कांय वर्सां फाटीं आग्वाद जेलीन, सिकेरी आग्वाद जेल आहा तेन्ना, आतां ती शिफ्ट जाल्या कोलवाले. तेन्ना हांव क्रिसमसाक मिस करूंक गेलो. सगळे जेलीन आसलेले मनशां. आमचे फादर थिंगासर थोडे वावुरतात प्रिझन मिनिस्ट्री म्हणून. आनी क्रिसमसाक सगल्या कैद्यांक, सगल्या थोड्या आसले किरमिदोर तांकां सगल्यांक घेवन मिस केले. मिस जातोच घरा येतोच कोणे तरी म्हाका विचारलें, फादर तुका भिरांत दिसोंक ना? यू डी नॉट गेट स्कॅर्ड? हांव कित्याक सांगता, जी काणी आतां हांव तुमच्या मुखार दवरतां ती काणी सारकी समजून घेयात आनी सारकी समजली म्हणटच तुमकां सजमोन येतलें देवाची कृपा म्हणटा तें कितें पळय तें, देवाचें बोगसणें म्हणटा तें कितें पळय तें. यू विल अंडरस्टँड द मर्सी एंड द ग्रेस ऑफ गॉड. 1978 वर्सा ती 1999 वर्सा, ह्या वर्सां भितर अमेरिकाक मिल्वॉकी म्हणटा त्या जाग्यार क्लोज टू न्यूयॉर्क थिंगासर आसलेलो एक टॉर्नाडो. 1978 वर्सा ती 1991 वर्सा, ह्या वर्सांनी ताणें 1 न्हू 2 न्हू 3 न्हू 4 न्हू 5 न्हू 16 मर्डरी केल्यो. 16 जाणांक जिवेशी मारले, भोव करून दादले आनी चेडे. 16 मर्डर्स. जेन्ना एक मनीस जायत्या जाणांक मारून उडयता ताका इंग्लीश भाशेन म्हणटात सिरियल किलर. टीव्हीचेर सिरियल येता न्हू, एपिसोड येता न्हू, ते भाशेन सिरियल किलर. हो जालो आसलो टॉर्नाडो सिरियल किलर. 1978 टू 1991 वर्सा इतली वर्सां त्या जाग्यार मिल्वॉकी म्हणटा लोक बियॉन्ड रावपी भितर कोणूच भायर सरो नासलो. ही टेररायज्ड दॅट एरिया फॉर सो मेनी इयर्स. शेकी 1991 वर्सा तो सांपडलो, ताका दवरलो, कोर्टान ताका व्हेलो आनी कोर्टान ताका कॅपिटल पनिशमेंट दिलो. कॅपिटल पनिशमेंट म्हणजे लायफ सेंटन्स. लायफ सेंटन्स. आनी कोर्टान एक पावट न्हू ताचेर 16 सेंटन्सां मारली. 16 कॅपिटल पनिशमेंट्स. ते सगळे टोटल वर्सां एड करीत जाल्यार कोर्टान ताका सुमार 900 years in prison punishment. येदें व्हडलें पनिशमेंट. शेकीन दवरलो, जेलीन घातलो. ओके, जेलीन घालतोच कितें तरी जालें. कितें तरी जालें. जशें परी आतां जायते पाद्री माद्री
जेलीन वचोन तांकां विजीट कोत्ता, तांची खबर घेता, तांकां आदार दिता, तांकां कावन्सिलींग कोत्ता आनी जाता जाल्यार कुमसारां कोत्ता, मिसां कोत्ता. ते भाशेन थिंगासर आसलो एकलो मिनिस्टर, एकलो पास्टर, तो ताका वचोन भेट्टा. Now this is the first visit of the pastor in that jail. तो जेलीन केन्नाच पावना, पयल्या पाट वेता. आनी पयल्या पाट वेता आसतना he is meeting a serial killer. इल्ली भिरांत न्हू, बाबा हेणे 15-16 जाणांक मारले, म्हाकाय मारून उडयलो जाल्यार हय वो ना. भिरांतीन गेलो आनी त्या जेलीन भितर सरोन थिंगासर आसलोलो धाकटुलो रूम, थिंगासर बसोन हो सिरियल किलर टोर्नाटो आसोन भितर येता आनी बसता. तांची पयली वळख जाले उपरांत दर एक बुधवारा दिसा तांची भेट जाता. आनी भेट जाल्या उपरांत हो टोर्नाटो, जाचे नांव जावन आसले जेफ्री डेम्पर, हो टोर्नाटो त्या पास्टराक सांगता, म्हाका बावतिस्म दी, म्हाका बावतिस्म दी. हांव एक व्हडलो पातकी, हांवें चूक केल्या, जायत्या जाणांक हांवें जिवेशी मारल्या, हांव म्हजी चूक मानून घेता, म्हाका आतां देव जाय, म्हाका बावतिस्म दी. एका बावतिस्म दिवपाचो 16 मर्डरी केल्या, एका बावतिस्म दिवपाचो. 16 मर्डरी करून हाका सोर्गींचो दारवंटो उकडटलो. लोकांक कितें म्हणलें गाय त्या टायमार? तुमी कितें म्हणटात? What about the pain that he caused for 16 families? जी 16 दादले आनी चेडे ते मरोन गेल्या, तांकां कितें भोगतलीं? तीं कितें चिंतलीं? आनी जो पास्टर थिंगा वेता आनी ह्या टोर्नाट्याक बावतिस्म दिता, हो सगलो लोक त्या पास्टराचें कितें उलयतलो? म्हणटच एक दीस तांणी थारायलें, थिंगा आसली एक व्हडली आंडी, जशे पळय आमी भात उकडटा ते भाशेन व्हडली मडकी कशी व्हडली आंडी आसली. थिंगासर हे हँडिकॅप्ड पळय आहा प्रिजनर्स, हँडिकॅप्ड प्रिजनर्स, तांकां न्हांवपाक आदार करून थिंगा आंडी आसली. म्हणून एक दीस ह्या पास्टरान ताका सांगलें, तुका हांव बावतिस्म दिता. ताका हाडलो आनी त्या आख्या आंडयेन बुडयलो, उदकांतलो वयर काडलो आनी पास्टरान म्हटलें, वेलकम टू द फॅमिली ऑफ गॉड, वेलकम टू द फॅमिली ऑफ गॉड. आनी हो टोर्नाटो शांतीकायेन आनी खुशालकायेन एक स्मायल दिता त्या पास्टराक. आनी तो बावतिस्म जाले उपरांत दर एक बुधवारा दीस तो दोतोन शिंकता, बायबल वाचता, बायबलाचें नियाळ कोत्ता, शिकोवण घेता. 1994 वर्सा तो मोर्चा आदीं जेलीन झगडी जाली दिसता आनी ताका मारून उडयलो दुसऱ्या कैद्यांनी. पूण मोर्चा आदीं ताणें एक ल्हानशें कार्ड बरोवन त्या पास्टराक दिलें, निमाणी उतरां, आनी त्या पास्टराच्या हातान घालून त्या पास्टरान ते मागीर ताका लॅमिनेशन करून प्लास्टीक घालून वण्टी लांबयलां उगडास कसो. ह्या कार्डाचेर अशें बरयलां, मोगाळ पास्टर, तुका देव बरें करूं, तूं म्हज्या जिवितान आयलोय आनी तुवें म्हाका शांती दिली, तुवें म्हाका देव दिलो, तुवें म्हाका कुशलकाय दिली. तुजो टायम घेवन वावर करून तूं म्हज्या जिवितान भितर सरलो देखून थँक यू वेरी मच. आनी मागीर हो पास्टर, ताचें नांव आसलें रॉय रॅडक्लिफ, हो बूक बरयता, the experience journey or faith journey of this person called Jeffrey Demper. लोक, थोडो लोक त्या पास्टरान ताका बावतिस्म दिला म्हणून मानून घेता, एक्सेप्ट करता. पूण जायत्या लोकांनी त्या पास्टराक हेट केलो. पास्टरान बूक बरयल्लो, लोक पास्टराक हेट करता देखून ताजो बूकूय तांणी नाकारलो, कोणी घेवंक ना. दुसऱ्यांनी बूक बरयलो ह्या स्टोरी वयर
ते विकून जाले म्हणून पास्टराचे बूक घेवंक ना. आणि थोडो लोक म्हणू लागलो जो स्वर्ग या किरमी दोराक पळय उकडटा आनी घेता त्या स्वर्गार वचपाची म्हाका खुशी ना. I don't want to be in heaven where there is a place for a murderer like this serial killer. देवाचे उतर आमकां कितें सांगता पयलें वाचप. No matter how wicked you are, no matter how great sinner you are, your sins will be forgiven. आतां सजमोता देवाची कृपा, देवाचें बोगसणे, केद्याय व्हडली पातकां जावं, केद्याय व्हडलो पातकी जावं, there is hope. Hope of salvation, hope of going to heaven. ओ शेरकार, ओ आमचो कोट पळय आसा, तुज्या पातकांक लागून तुका जेलीन घालतलो. पूण देवाची काकलूत आनी देवाची कृपा तुका तुजी पातकां बोगसून सोर्गींचो दारवंटो उकडटलो. The state may punish you for your sins, but God forgives your sins so that your soul can enter heaven. निराशी जायनाकात जेन्ना तुमी पातकान पडटात वा एके भाशेन पातकां सुबेज जातात or you feel bad, I'm so bad and so ugly in the eyes of God that there is no salvation for me. No. जेजू पासून कुर्सार मोत्ता आसतना निमाण्या वक्तार पासून सगळ्या लोकांक आनी जे सैनीक जावं फारिझेव जावं ते कोणीय जावं जे ताका कुर्सार मारतात तांकां पासून बोगसणें दिवन निमाण्या वक्तार even when he has no strength to say a word, तो तांकां बोगसणें दिता सुर्गींचे दारवंटे उक्ते करता. प्रितीच्या बाबड्यानो आमचो देव इतलो मोगाळ, इतलो काकलूतसार आनी ताचो मोग मितमेर नाशिल्लो असलो देव जन आसा आमचो. And we should be so proud of our God, and we should be so thankful for God's mercy and for God's love. ही कृपा बोगसण्याची मोगाची आमची जावं किरीत भाशेन या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आमेन.